ऑल नमस्कार. आयज एक ब्लॉकाचे म्हाका प्रेजिडेंटशीप म्हाका मेळ्ळें आहा, त्या खातीर हांव आयज AICCचे जनरल सेक्रेटरी आनी गोवा डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरे यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच GPCचे प्रेजिडेंटची गिरीश चोडकर हेजे हांव धन्यवाद करता आनी तशें वर्किंग प्रेजिडेंट कार्लोस फेरत हेजे धन्यवाद करता. तशेंच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्टाचे शशांक नार्वेकर हेचे हांव धन्यवाद करता. आनी आयज तेंच्यांनी म्हाका हे जबाबदार दिली आहा प्रेजिडेंटशीप म्हणून पोरुरी, तेला न्हू तेजेक हांव सार्थक करून दाखयतलो तें कांयच आहा पोरुरकर. फुडलें विजन कितें आसा? विजन म्हणजे आमकां आतां ब्लॉक मेळ्ळा न्हू, जे आमी आतां इतले वर्स आमी जनसंपर्क लोकां कडेन वयताले ते आमी कशें करताले, पोरुरी वेलफेअर फावंडेशन हे लेवल वयताले. आतां आमकां पार्टी लेवल आहा न्हू, आतां काँग्रेसीन आमी हे दिल्ले आहा पार्टी लेवल, आमी सिंबल घेवन आमी पार्टी लेवल लोकां कडेन वयतले, तेतून संबंद करतले, लोकांक सांगतले आमी आमकां आयज पार्टी लेवल आमकां हे मेळ्ळा, सो आमी तेंच्या कडेन संबंद करून आमकां एकदम इजी पडटलें. विकास भाई, गेले कितलेशे वर्स जाले तुमी प्रयत्न करता की काँग्रेस ब्लॉक एक बरो स्ट्रेंथन करपा खातीर. सो आयज फायनली काँग्रेस ब्लॉक तुमच्या हातीन आयिल्लो आसा, सो कितें सांगू सोदता? सगळ्यांक नमस्कार. अनिल भाईन सगळ्यांचे थँक्यू म्हटलाच, बट म्हज्या तर्फे सुद्धा माणिकराव सरांक, गिरीश सराक, कार्लोस सराक आणि शशांक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर हांकां सगळ्यांचे हांव आभार मानता. गेली 3 वर्सां पोरुरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सतत प्रयत्न केले, सातत्यान प्रयत्न केले PCCक सांगपाक की आमकां एक ब्लॉक दिया, एक सक्रिय ब्लॉक दिया, जो ब्लॉक काँग्रेसीचो बावटो घेवन काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून काँग्रेसीचें काम करतलें. पण अनफॉर्च्युनेटली ह्या कामाक 3 वर्सां लागली. कित्याक लागली आमी पाटकरत सांगू शकता. गेली 3 वर्सां ह्या ऑफिसान आमी बॅनर मारला पोरुरी वेलफेअर फावंडेशन, बट फॉर्च्युनेटली फाल्यांच्यान हेच्या वयर एक बॅनर येतलो पोरुरी ब्लॉक कमिटी म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा अनिल भाईच्या लिडरशिपी अंडर आमचे एक टीम आसा, त्या टिमीच्या कोऑर्डिनेशनान आमी 39 जे बूथ्स आहात त्या बुथांत वचून लोकांचो संपर्क करतले. आमची एक जनसंपर्क यात्रा म्हणून आमी सुकूर पंचायतीन केल्ली, ती पोरुरी वेलफेअर फावंडेशनाचेर केल्ली. पण आतां काँग्रेसीचो बावटो आमकां आमच्या गाडयेक आनी आमच्या हातान धरपाक आमच्या ऑनरेबल PCC प्रेजिडेंटान आमकां आज अधिकार दिला आनी तो फाल्यांच्यान आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीच्या नांवाचेर प्रचार करून 27 तयारी आमी सुरू करतले. आनी म्हाका खात्री आसा कॅन्डिडेट कोणूय आसो काँग्रेसचो तो जैतिवंत ह्या इलेक्शनान जातलो आनी 15 वर्सां नंतर काँग्रेसचो एक पोरुरी खातीर काँग्रेसचो रिप्रेझेंटेटिव्ह असेंब्लीन ह्या वर्सा वतलो 27 हेच्या बद्दल कसलोच दुबाव ना. सो तुमी अशें म्हणूंक सोदता की जास कमिटी तुमकां काम करपाक दिना आसलें? ना, कमिटी काम करपाचो प्रश्न नाशिल्लो. कमिटीच तुमचो ब्लॉक तुमकां काम करपाक दिता ना, ब्लॉकच सारको नाशिल्लो. ब्लॉकान कितें जालें, ब्लॉकान बॅकग्रावंड डिटेल हांव कांय उलयना, बट ते आमची घरची झगडी ती हांव चवाट्यार हाडूंक शकना. बट गेली 3 वर्सां आमकां काँग्रेसीचें म्हणून काम करपाक पोरुरीन मेळना आनी तेचेर हांव दिलगती व्यक्त करता. बट इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट वी वेस्टेड 3 years, बट नाव नेवरदलेस आतां उरल्या 6 म्हयन्यान वी वील स्टार्ट ऑन काँग्रेस बॅनर. टायम मेळटलो कित्याक आमी ऑलरेडी फिल्लेले आहा. पोरुरी वेलफेअर फावंडेशन आनी विकास प्रभुदेसाय हे नांवान आमी फिल्लेले आहा. फक्त काँग्रेसीचो जो झेंडो आसा आनी तो सिंबॉल आसा तो लोकांच्या तकलेन घालपाक 3-4 म्हयने आमकां खूब जाले. आनी अदरवायज पोरुरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही इज सारकी हार्डकोर काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट सर्टन पॉलिसी डिसिजन जर पळयले 2012 रोहन खंवटेक काँग्रेस पक्षान आधार दिलो. देयर वॉज अ अलायन्स सॉर्ट ऑफ ऑर अंडरस्टँडिंग दॅट वी वील सपोर्ट रोहन खंवटे एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. तशेंच 2017 काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घातलो ना आनी रोहन खंवटेक सपोर्ट केलो, कन्सिडरिंग की रोहन वील हेल्प काँग्रेस टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. पण तशें रोहनान केलें ना. आनी 22ची जर वाटचाल पळय, 17 आनी 22 5 वर्सां, त्या 5 वर्सान रोहनाचेंच काम आशिल्लें, काँग्रेसीचें व्हडलें काम नाशिल्लें, कित्याक ही वॉज अ मिनिस्टर. आनी 22 ही वॉज सपोज टू एंटर काँग्रेस, कारण थंय त्यांनी दगाबाजी केली आनी ही वेंट टू BJP. इट वॉज हीज चॉयस दॅट नेवरदलेस 22 तिकेट म्हाका दिवन वी हॅव स्टार्टेड समथींग. बट इन दीस 3 years आमकां काँग्रेसीच्या बेजराचेर काम करपाक मेळना.
बट आता विल बी ॲक्टिव्ह फ्रॉम टुमॉरो अंडर द काँग्रेस बॅनर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.